तुमका सकाळी फुडें उठताना फुडें लोकांनी सांगलें अशें फोन करून तुजो भाव शिरगांवा जात्रेक चेंगराचेंगरीत सोंपिल्ल्यांच्यो अपुऱ्यो इच्छा आता फॅमिली उलोवन दाखोवपाक लागल्यात। फाटल्या वर्सा खंय त्याच सुवातेर अशीच घडणूक घडिल्ली, मात कोणाच्या जिवाचे बरे वायट जावंक नाशिल्ल्यान प्रकरण मिठयलें। हेका म्हणजे कारण कितें ते आमचे रस्त्या रुंदीकरणाक ते शॉपां लायतात न्हू, शॉपां ही गांवकारांनी कमिटीन लावपाची न्हय, ही बेशिस्तपणा पयशाच्या आशे खातीर ते करतात। पूण तेंच्यांनी बंदोबस्त कडक करूंक गेल्या 2 वर्सांक देश 2 बायलो मेल्ल्यो तेंच्यांनी ते गुपीत दवरलेले। आनी म्हाज्या फुड्यान एका चेड्याचो धाकट्याच ह्या इतल्याच वर्साचो चेडो आसलो, ताजो पांय फ्रॅक्चर, तेकाच आमी तसोच गर्देसून काडून सायडीक घरान दवरलेलो। आमकांय दुखापत जाल्ली, आमी लोकांच्या घरान धांवले गेल्या वर्सा आनी हे जालें ते तेंच्यांनी लपोवन दवरलेलें। त्या खातीर तेंच्यांनी फुडचो विचार करून ते तरी करूंक आसलो बंदोबस्त, आनी जातके जाता तितके पुलिसांचो मदत घेवन पुलीस दवरूंक जाय आसलें। ही तेंच्यांनी मोठी चूक केली आनी सगळ्या लोकांचे विधवा हे नाशाडी करून सोडली, जेची भुरगीं ना जाली, तेचे कोणाचे घोव नाका। चेंगराचेंगरीत काकी पोना पडली ते आदित्यान पळयले, तिका वाटोवपाक गेलो आनी तिच्या बरोबर आपुणूय सोंपलो। फाटल्यान येवपी झुंड तांचेर पडिल्ल्यान दोगांकूय मरण आयलें। आनी मस्ती धोंडाणीच केली म्हणूं लागले आनी मागीर धक्काबुक्की जाली, मारामारी जाली म्हणूं लागले आनी भुरगे जे कोण पडले आमची ती भावजय बी तेका सोडोवपाक म्हाजो चेडो गेलो उखलपाक, दोगूय जाणचे मेले ते, ती मोठ्या जिवाची आसली आनी तिका उखलपाक गेल्या तिका पळयलो ना कोणी म्हणून तेंचे सगळे 50, 100, 200 पडले। अति करतात लोक आनी देवीच्या उत्सवाक अपकीर्त हाच्या पयलीं घडिल्ल्या घडणुकांतल्यान कोणेच देख घेतली ना। निमाणे देवीची लॉज वयता, करतात हे पापा आनी देवीची लॉज वयता न्हू। 10वी पास जावन मुंबय वचून शिकपाच्या आदित्याचे सपन उरले। चवथीक डेकोरेशन करपाची इच्छा आता केन्नाच पुराय जावची ना। धोंड जाल्यार 4 वर्सां जाली, चवथे मात निमाणे थारले। 10वी पास जाल्लो, 11वी सपनांनी खूब चिंतलेली, म्हाका म्हणटालो अशें चवथीक बरें करी, डेकोरेशन करी, आपूण आसा जाल्यार आपूण आतां हे धोंड जावन वयता म्हणून लागलो बॉम्बे राव मावशेगेर। 4 वर्सां धोंड जालें। ह्या चेंगराचेंगरीत यशवंत केरकारूय सोंपलो। उत्सवाक उमेदीन घरांतल्यान भायर सरून गेल्लो। दुसरे दीस सकाळी भाव सोंपलो म्हूण घरा फोन आयलो। सकाळी फुडें उठताना फुडें लोकांनी सांगलें अशें फोन करून तुजो भाव यशवंत ताच्या फॅमिलींतलो एकलोच जोडपी। घरात दुयेंत बापूय, जाणटी आवय आनी 7-8 वर्सांची दोगा भुरगीं। संवसार अर्द्यार सोडून गेलो। तांचे दुख्ख तांच्याच फॅमिलींक खबर। केन्ना ते जावना तुका हे 2 वर्सां जालीं ते घरान तेजो जाता आसलो आई बाबा तेज्या भायले आनी कितें ना आदार ना तेंकां आतां कोणाचो। पळोवपाचें ते खंय भुरगीं कितली शिकता? भुरगीं दोगां तेका धाकटी आहा, 7 वर्सांच्या, 8 वर्सां भुरगीं आहा। बाबा जाणटो घरान जावन आसता, 15 दिसांनी तेका व्हरोंक जाय हॉस्पिटलान, आई सीक। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे।